पयलीं अशें करूंक येयलें की तुका अरेस्ट केलो, तुजो साथी जर आसलो तेका मोरजकर आनी कांय दोन वांगडी म्हणून एक अंजुना आरपोरा ह्या वाठारांत एक एसॉल्ट जाल्लो खंय कोणाचे बिझनसमॅन म्हणून आयकूंक येयला. टोटल फूल मॅटर कितें आसलो? पळय म्हाजें जें एलिगेशन पळय केलां न्ही तें टोटली फॉल्स केल्लेलें आहा. म्हाजी प्रॉपर्टी आहा आरपोरा, त्या आरपोरा प्रॉपर्टीचेर म्हाजें ऑलरेडी पजेशन आहा. तर बाय फोर्स कोण एक पार्टी आहा, ती पार्टी भितून घुसोन आपलें पजेशन घेवंक सोदी. तेका लागून हें सगळें फॉल्स एलिगेशन करून म्हाका भितून उडोवन पुलिशेचेर प्रेशर घालून म्हाजेर दबाव घालून ते म्हाका हें करून सगळें तेंच्यांनी मिसगायड केल्लेलो आसा. समज न्हू जे मिडियाक आनी हाका जी न्यूज गेल्या ती सगळी रॉंग गेल्लेली आसा. आनी जे पुलीस कारवाई पुलिशेची जी आहा ती पुलिशेन केल्लेली आसा. आनी भरपूर जाणांनी ट्राय केलें की नांव पिड्यार करपाक लागून, पूण तशें न्हू. तें एज अ पॉलिटिकल म्हणून तें नांव पिड्यार करपाक लागून तुमकां खबर आहा की कोण जर समाज सेवाक जर बरें करता नांव सदांच पिड्यार जाता. आमी सगळ्यांचें बरें करूंक फुडें सरलेले आहा आनी बरेंच करतले. पूण ही जी टोटली जी पळय आसा पळय न्यूज पळय बातमी दिल्लेली आहा ती टोटली फेक न्यूज दिल्लेली आसा. म्हणजे कितें एलिगेशन केल्लेलें आहा म्हणजे. आनी एलिगेशन केल्लेलें आहा म्हाका भितून धरून ते म्हाजें पजेशन घेवंक सोदी. हो मॅटर मागीर ज्या दिसा सगळें जावन त्या दिसा मागीर आमी बसून मिडियाक सांगतले. त्याच्या उपरांत अशें आयकूंक लागलें की तुमच्या वांगडा आनी कांय 10 ते 12-15 जाण अशें आसले कितें अशें कितें जाल्लें पूण त्या जाग्याचेर बीन? म्हाजे ऑलरेडी भुरगे जे सेक्युरिटी जे आसा ते ऑलरेडी म्हाज्या पजेशनान प्रॉपर्टी आहा आनी म्हाजे भुरगे थंय आसता ऑलरेडी सेक्युरिटी जे बाकीचे आहा पळय ते. आनी पुलिसांनी ऑलरेडी इन्क्वायरी केल्लेली आसा. जो सेकंड पार्टी जाली पोजिशन घेवंक सोदता पळय तुमचें, तेजो रोल कितें आहा त्या जाग्यान अशें कितें म्हणून मॅटर? ते एक सुमित सिंगला म्हणून सेल्डीड मारलेलो आहा आनी सेल्डीड मारून तो पजेशन घेवंक सोदता. आनी म्हाजे कडेन प्रिवियस जी प्रॉपर्टी आहा ती म्हाजीच प्रॉपर्टी आसली, हांवें कोणाक विकलेली. आनी तेजो म्हाजो एग्रीमेंटूय आहा तितून की 50% प्रॉपर्टी म्हाजी म्हणून. आनी तेंच्यांनी भायल्या भायर सेल्डीड मारून तें पजेशन घेवपाक बाय फोर्स येयल्लें आहा. आनी भितून ते पुलिसींक मदीं घालून पुलीस हें करून ते घेवंक सोदी. पूण म्हाजें हांव इतकेंच मिडियाक सांगूंक सोदतां की ही फॉल्स जी एलिगेशनां करता पळय ती करची न्हू. आनी जे पजेशन जर घेवंक सोदता तेंच्यांनी बाय कोर्टान वचून घेवचें. सद्याक म्हाजे कडेन पजेशन आहा ते जबरदस्ती पुलिशीक इनवॉल्व करून ते जबरदस्तीन घेवंक सोदता. पार्टी खंयची ती? पार्टी आमचीच गोंयची. ऑपोजीट पार्टी दिल्लीचे दोगूय मेळोन करताय. दिल्लीचे भायले आहा आनी गोंयचे आहा आनी बाकीचे खूब जाण इनवॉल्व आहा भितून. पूण नांवां घेयना हांव. मागीर तुमकां टायम येयलो म्हणटकूच हांव सगळ्यांचें सांगून दिता. पूण हितून भरपूर व्हडलो फाटल्यान कारबार आहा. तो एक दीस कारबार भायर काडटा हांव मागीर सारको. पूण आतां सद्याक उलयना हांव तेजेर कांय. भरपूर जाण इनवॉल्व जाल्ले आहा भितून. म्हणजे तुमी एज अ पॉलिटिकल आसा त्या कारणाक लागून कोणें तरी तुमकां फसोवपाचो प्रयत्न हितून फसोवपाचो प्रयत्न, नांव पिड्यार करपाक, सगळी बदनामी करपाक लागून हें करता. तुमकां कितें दिसता पॉलिटिकलीच कोणाचो हात आहा हितून हे तुमकां फसोवपा खातीर? जशें चल्लां पळय तशें हितून जर पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता पॉलिटिकलीच हात आहा. तुमी नांवां कोणाची घेवंक सोदता ह्या हितून? नांवां कोणाची घेवंक सोदना. देव आहा पळयतलो आनी जाप आमी देवाकूच दिवंक जाय. टायम येयलो म्हणटकूच मागीर कोणाची नांवां घेवंक जाय. अशें आयकपाक येता कोण तरी व्हडलो मिनिस्टर आसा म्हणून तुजें हें करपाक वचोवपाक. मिनिस्टर आसलो आनी कोण आसलो म्हणून म्हाका कांय फरक पडना. म्हाजे कडेन पजेशन आहा आनी म्हाजे जी टीम आहा ती ड्युटी करता थंय सायडीचेर. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की पुलिशीन थंय इनवॉल्व जावचें न्हू. आनी आमचो कितें आहा तो सिवील मॅटर. समज पुलिशीन इंटरफियर जावचें न्हू. तुमकां कितें दिसता जो मेरेन जी कारवाय आतां मेरेन जाल्ल्या ती पुलिसां तर्फे वो रितसर कारवाई जाली अशें दिसता तुमकां? तें तुमी PIकूच वचून विचारलेलें बरें. कशें तुमकां कितें दिसता पूण अशें की तेंच्यांनी कारवाय ऑलरेडी केल्लेली आसा. समज ते तुमी तेका वचून विचारलेलें बरें की जे प्रोसिजर कितें आहा पळय ते फॉलोअप करता. आमी तेंचेर उलोवप सारकें ना. थँक्यू. थँक्यू.